Headlines brought to you by Panchamrita. यूट्यूबवर हिंदुत्ववादी वक्तो गौतम खट्टराचे वादग्रस्त स्टेटमेंट, सेंट फ्रान्सिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान, गोंयभर खवदळ, सरकार म्हणटा कडक कारवाय जातली, FIR नोंद. खट्टराचे वादग्रस्त स्टेटमेंट म्हळ्यार गोंयचो सामाजीक एकचार इबाडपाचो यत्न, माचेर आशिल्ल्या मंत्री माविनाक पदावेल्यान देंवोवचो, विरोधकाची मागणी. परराष्ट्र शॉक लागून 27 वर्साच्या तरणाट्याक मरण, लायट गेल्या म्हूण लायटीच्या मिटराकडे MCB करतालो चॅक, बायरीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान शॉक. साळगांव डबल मर्डर केसीन फरार आशिल्लो दुबावीत जगन्नाथ भगताक अटक, ओडिशांतल्यान उखल्लो. पोरू नोव्हेंबरान रिचर्ड डिमेलो आनी अभिषेक गुप्ताचो जाल्लो खून. भाजपाक बायल आरक्षणान न्ही जाल्यार डिलिमिटेशनान इंट्रस्ट, काँग्रेसीचो आरोप. 2023 वर्सा पास जाल्ले बिल नोटिफाय करपाक कित्याक काडली 3 वर्सां, विर्यातोचो प्रस्न. सुरक्षेकडे आड नदर करून मांडवी न्हंयत येदी व्हडली कसिनो बोट हाडपाक कशी दिल्ली परवानगी, पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो फोरमाचो सरकाराक प्रस्न. पणजे मळ्यातल्या तळ्यान मेल्ल्या नुस्त्या विशीं स्टेटस रिपोर्ट करचो सादर, भलायकी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हायकोर्टाचे निर्देश, सुनावणी मंगळारा.